गेली 3 महिने आमचे गोवा टेबल टेनिस असोसिएशन अलॉंग विथ द नॅशनल फेडरेशन हाची पूर्णपणे तयारी जोरात सुरू आशिल्ली आणि ताजें ओपनिंग फाल्यां नावेलीम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आसा थंय जावपाचें आसा। ह्या एकंदरीत टुर्नामेंटाक जवळ जवळ 2600 पार्टिसिपंट्स अक्रॉस द कंट्री पार्टिसिपेट जातले। अंडर 11 इयर, अंडर 13 इयर्स, अंडर 15 इयर्स, अंडर 17 इयर्स, अंडर 19 इयर्स एंड मागीर सिनियर्स। तातूंत भितर आमचे गोंयचे 50 प्लेयर आसतले जे प्रॉपर सिलेक्शनाक वचून ताची सिलेक्शन जाल्लें आसा। आणि स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा, गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा ह्या नॅशनल टेबल टेनिस ही टुर्नामेंट जो आसा, चॅम्पियनशीप जी आसा 2024 ताका पूर्णपणे सहकार्य करतात। कारण आमी ऑलरेडी ठरयलेलें आसा तो खंयचो स्पोर्ट्स आसूं त्या स्पोर्ट्साक जसो जाता तसो आमी तांकां सपोर्ट करतले। आणि ह्या चॅम्पियनशिपीचे मुख्य आकर्षण म्हणून आस्ताना एशियन चॅम्पियनशीप ब्रोंज मेडल विनर अहित्या मुखर्जी आणि साहिस्ता मुखर्जी ही दोगांय स्पेशल अट्रॅक्शन्स आसतले। ह्या एकंदरीत प्रवासान भितर जोरदार पूर्णपणे तयारी आसा। गोंयचे मुख्यमंत्री ह्या सोहळ्याचे उद्घाटक म्हणून आसतले। हो जो सोहळो जो आसा सो 18 ऑक्टोबर ते 25 ऑक्टोबर पर्यंत चलतलो। आणि ह्या संदर्भात टेबल टेनिस असोसिएशन गोवा आणि बाकीचे सगळे ज्युरीज, ऑलमोस्ट इंटरनॅशनल अँड नॅशनल ज्युरीज ऑलमोस्ट 60 थंय कार्य करतले। ताजे इन्स्पेक्शन मागीर बाकी सगळे टेस्टिंग आणि हे सगळे काही गोष्टी व्हरपाक सक्सेसफुल जावपा खातीर प्रयत्न आसा। ह्या ऑर्गनायझींग कमिटीचे चेअरमॅन आमचे बाबा ढेंपू आसात। तांच्यांनी खूब प्रयत्न ह्या सगळ्या गोष्टी केल्लो आसा। टेबल टेनिस हो गेम जो आसा तो गेम खूब आज गोंयांत सुद्धा तो प्रमोट करपाक लागिल्लो आसा। आणि आमी हायस्कुलान खास करून हांव अभिनंदन करता नव्यानूच निवडून आयिल्ले हे GTTAचे मेंबर्स, तांची एक्झिक्युटीव कमिटी आज हो टेबल टेनिस स्कुलां भितर पावोवपाचो तांच्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा। प्रत्येक क्लब्स किंवा प्रत्येक हायस्कूल जी आसात, खास करून म्हज्याच प्रियो मतदारसंघातले गव्हर्नमेंट हायस्कूल आसा थंय सुद्धा आमी टेबल्स दिवन जेंका कोणाक इंट्रस्ट आसा थंय आमी कोचीस तांच्यांनी स्वता प्रोवायड आपले भुरगेच तयार करून ते थंय धाडटात। म्हणून हो स्पोर्ट्स मुखार हाडपा खातीर आमचो गोंय सरकाराचो प्रयत्न आसा। हांव खेळा मंत्री ह्या नात्यान दिस इज थँकफूल टू द नॅशनल फेडरेशन हू हॅज गिवन अस द ऑपॉर्च्युनिटी टू हेल्ड दीस चॅम्पियनशीप 2024 इन द स्टेट ऑफ गोवा।